एकाच तळ्यान सर्वेस्परा नावाडलेली ताणें कर्तृत्वां तुज्या जोयतीवंत हातांची जाणवायेन उगडली मोनी जाल्ली तोंडां आनी स्तुती करूंक लागल्यो बाळकांच्यो जिबो सर्वेस्पराक जोय. ही कल्पना मनांत धरून आतां आमी ह्या मिसान भक्तीपणी वांटो घेवच्या आदीं तुमची खाजगी मागणी इंतेसां आसा ती मनांत धरात आनी ह्या मिसाची जी खेरीत इंतेसां आसा ती मनांत धरून भक्तीपणी ह्या मिसान वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. आमच्या पातकांचे दूख धरून देवाचे बोगसणे आनी एकामेकाचे आमी मागया. हांव पातकी सुरपदितात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागोवन आशिर्वाद घेवया. सर्फो दिता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावों. महिमा देवाक सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया. सर्फो दिता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिनवासता. तुज्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सौम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा देवाचे शेळये तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकळूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. मागुया. देवा सोमेस्तांच्या बापा देसा देसांच्या वेगवेगळ्या लोकांक एकाच ताळ्यान तुका बाप म्हणूंक आनी एकाच काळजान तुजो मोग करूंक तुवें फावो केलें. पवित्र स्नानाचे झोरींत नव्यान जल्मून आमी सगळीं तुजीं भुरगीं जावंक पावल्या. देखून मनांत तोच थीर बावार्थ सांबाळून आनी आमच्या कन्यांनी तीच भुरग्यां भक्ती दाखोवंक सदांच आमकां एकवटान जियेशी कर. आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. देवाचें उतर आतां आमी शिंतीदान आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासा वेले वाचप. आदी लांगडो आसलो आनी आतां बरो जाल्लो तो मनीस पेद्रू आनी जुवांवची पाट सोडिनासलो. इतले म्हणसर ओजाप जावन सगळो लोक तांचे वाटेन सालोमांवच्या मुंडल्या दारवट्याशी धांवून धांवून आयलो. लोकांक पळोवन पेद्रून म्हणलें, इस्रायलाच्या मनशानो, तुमी हाचे विशीं कित्याक ओजाप जातात? ओ कित्याक तुमी आमचेर दोळे लावनूच आसात? आमी आमचे खाशा पदवेन ओ पवित्रतायेन ह्या मनशाक चलूंक शक्ती दिल्या कितें? तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोडूंक थारायलें तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्या पुर्वजांच्या देवान ह्याच जेजूक आपल्या सेवकाक मोहिमेवंत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका खुन्याक सुटका मागून घेवन जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मरणांतलो पुनर्जीवन केलो आनी
हाचे आमी गोवाय. जेजूच्या नांवांचेर आमी भावार दवरलो देखून ह्याच नांवान तुमी हांगा पळयतात आनी बरो वळखतात त्या मनशाक नव्यान घोटाय दिली आनी ताचेर भावार थेवून हो मनीस सारको बरो जालो म्हूण तुमी सगळीं पळयतात. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशिक्तान दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्या वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शाती पावयलें. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा सोशी परतून येयात. हे परी तुमची पातकां बोगसोतली आनी सर्वेस्परा कडसून तुमकां बुजवणेचो काळ येतलो. तेन्ना आपणे तुमचे खातीर नेमलेल्या अभिशिक्ताक म्हणजे जेजूक तो तुमचेशी पाठयतलो. कित्याक आपल्या भक्तिवंत प्रवाद्याच्या तोंडी देवान परगोट केला तो सगळ्या वस्तूंचे नवसरणेचे काळ येपर्यंत जेजू स्वर्गार आसूंक जाय. मोइजेसान तर अशें सांगलां, तुमच्या भावा मदलो तुमचे खातीर म्हजे सारको एक प्रवादी सर्वेस्पर देव उपसयतलो. तो सांगी तितलें तुमी चितान आयकुचें. जो कोण त्या प्रवाद्याक आयकना ताका पर्यंतलो भायर रावचो. खरेंच साम्युएलांतावन सुरू करून जे कोण प्रवादी उलोवन गेल्यात तांणी सगळ्यांनी ह्या दिसाची खबर आदी फुडेंच सांगून दवरल्या. तुमीच ती प्रवाद्याची भुरगीं आनी देवान आमच्या पुर्वजां कडेन केल्ल्या कराराचे दायजी. कित्याक आब्रामाक देवान अशें म्हणलें, तुजे संस्थे वरवीं प्रिथुमेच्या सगळ्या कुटुंबाक आशिर्वाद मेळटलो. तर तुमकां सगळ्यांक तुमच्या खोटेपणांतली सोडून आशिर्वाद दिवंक देवान आपल्या सेवकाक पुनर्जिवंत केलो आनी ताका पयलो तुमचेशी धाडलो. देवाचें उतर हें, देवाचे वळखार. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जोय. परतून म्हणुया, सर्वेस्पराक जोय. सर्वेस्परा आमच्या देवा, मनीस कोण गा तुवें ताचो उगडास करच्याक? आदामाचो पूत कोण तुवें ताची पोरवा करच्याक? जबाब सर्वेस्पराक जोय. तरी आसतना तुवें ताका देवदूतां परस मातसो सोकला दवरलोय. मोहिमेचो आनी तेजाचो मुकुट ताच्या माथ्यार घालाय. तुज्या हातांचे रचनांचेर ताका अधिकार दिलाय. आसा तितलें तुवें ताच्या पांयां तळा दवरलाय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. मेंढरां गोरवां रानांतलीं सावजां पर्यंत हेणे तेणें उपतली वाऱ्यावयली सुकणीं आनी उदकांत फिरतली दर्यांतली मासली सगळेंच ताचे आधीन केलाय. जबाब सर्वेस्पराक जोय. शुभ वर्तमानाक उबी रावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्परान घडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंदभरीत जावया. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय, सर्वेस्पराक जोय जोय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं.
लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. इमाऊस थावन परतून आयलोल्या शिष्यांनी वाटेर घडलेली खबर जमलेल्या इकरांक आनी तांच्या सांगात्यांक दिली आनी कशे भाशेन जेजूक उंडो मोडटा आसतना आपणें वळखलो तें सांगलें. अशें उलयतात थंयसर आसतना जेजू तांचे मदकत उबो जालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात तें भूत म्हूण ती समजली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यांत आनी असल्यो दुबाव तुमच्या मनांत उप्रासतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात, तो रावूच तो. सांसपून पळयात, म्हाका आड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसना. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेच्या नादार ती तोरी दुबावताली आनी इतली थोटकलेली देखून ताणें विचारलें, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणीन ताका भाजलेले मासलेचो कुडको दिलो आनी ताणें तांचे उजीर केलो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे सांगाती हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोलें तें हेंच. मोइजेसाचे सुमूर्त, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातून म्हजे विशीं जें बरयल्लें आसा तितलें खरें जावंकूच जाय आसलें. मागीर शास्त्रां समजूंक ताणें तांची मोत उक्ती केली आनी ताका म्हणलें, बरयल्लें आसा तें अशें, क्रिस्तान कोश्ट मरून सुसूंक जाय, तिसरे दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जावंक जाय आनी जेरुसलेमांत सुरू करून ताच्या नांवान जिवीत बदलप आनी पातकांचें बोगसणें सगल्या पोरजांक परगट जावंक जाय. तुमी हाचे गोवाय. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, तुमी आयज देवाचें उतर आयकलां तेन्ना तुमच्या चिंतनांनी आनी भावनांनी आनी भितर कितें घडलां आसतलें काय? केन्ना केन्ना कितें जाता, आमी आजीर जावंक सोदता पूण आमच्या मनांत आनी कितें चलता, ताका लागून कितें चलता हांगसर देवाच्या उतरांत तें आमकां समजोंक ना, वो थोडेंच कितें समजलां आसतलें. पूण म्हत्वाचें म्हणजे हें, ह्या दिसांनी आमी जेजू विशयी ताची समजणी घेवंक सोदता. कोण मनीस मरणांतलो पोत्तून जिवंत जाला? आमी आयकल्लें की लाजरसाक ताणें पोत्तून जिवंत केला म्हणून. ना, तो मेललो पूण ताका पोत्तून हाडलो ताणें. तो पुनर्जीवंत जावंक ना, ताका दुसरी कूड ना. जेजूक एक दुसरी कूड आसा आनी ती ते नकत कसली कूड पळय ती पयलीं ते समजलें तो भूत म्हणून. पूण भुताक हाडा मास आसना म्हूण लागलो तो. म्हणून ती कसली कूड तर? ताचेर आमचें ध्यान मन लावचें न्ही. आमी एक मात्र जाणो की जेजू पुनर्जीवन जाला आनी ताणेंच हें आमकां सांगलेलें. पूण ताचे विशीं आदीं सांगून दवरलेलें आसलें प्रवादेन, मोइजेसान, येरांनी, स्तोत्रांत, की तो देवाचो पूत जावन आमचे पासत कोश्ट, दूख, मरण सोंसतलो. पूण तिसरे दिसा तो पुनर्जीवन जातलो आनी आमकां तो जिवीत आपलें दितलो. देवान मागासान आमकां आपल्या सारकींच केल्ली, पूण आमी ताचे खुशे प्रमाणे जिवंक जाय आसलेलें. हें स्वतंत्रपण पळय देणें ताणें आमकां मनशांक दिलें तें आमी वगडायलें. आमची वस्तुंगी देवा सारकी आमकां जावंक जाय आसलेली. ताणें ताका आमकां गिन्यान दिलेलें आसा. तें वापरतना आमी ताका आदारून
ते चिंतप करूंक जाय. थंयसर आमी चुकल्या आनी ताका लागून देवान खूब प्रयत्न केले. ताणें प्रवाद्यांक धाडलें, मोइजेसाक आनी मागीर दुसऱ्यांक. मागीर हे भशेन ताणें सांगलें की वय तुमकां हें समजना. प्रवाद्या वरवीं ताणें सांगलें हांव तुमच्या काळजाचेर म्हजे हुकूम नेम बरयतलो आनी तुमकां कोणान शिकोवपाची गरज ना, भितरल्यान तुमकां समजतलें. हे सगळे उपाय करून तरी पूण मनशा कडेन ताचे खुशे प्रमाणे जिवंक जावंक जाहल्लें. ताका लागून ताणें आपल्या पुताक धाडलो आनी पुता वरवीं एक नवी रचना ताणें घडोवन हाडलेली आसा. आमी सगळीं जेजूच्या सोवे आसांव आनी हे परी ताणें आमचे पासून तें मरण सोंसलेलें आसा, आमकां पातकांतली सुटका दिल्ली आसा. तो पुनर्जीवन जालो आनी तो आमचे भितर जियेता आनी आमी ताचे भितर जियेता. कशी? ताचे कुडींत आमी सगळीं जाणां आसा. जशे भशेन हे आमचे कुडींत सांदे आसात ते भशेन आमी प्रत्येक जाणां ताचे कुडींतले सांदे. ही नवी रचना ताणें घडोवन हाडल्या आनी हे परी तो आमकां आपलो कार्य फुडें व्हरूंक मदत करता. तो आमचे सगळें घडोवन हाडटा. त्या भायर देवाची येवजण तो जाणो म्हणटच आमी तो ताका एकवटून रावत जाल्यार ताचे सगळें जें आमी करूंक जाय तें प्रत्येक जाण करतले आनी करता ते प्रमाणे आमकां शांती मेळटली आनी आमी आनंदान खुशाल बरीत जावन सगळो वार करीत रावतले. हें आयच्या वाचपांनी आमकां कळीत केलेलें आसा. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी हिचे स्थितीर आसा. आमी सगळीं जाणां बरें करूंक सोदता, कोत्ता आमी, पूण तें आनिकूय करच्याक तो आमकां ह्या मिसांतल्यान घोटाय दिता. पळयात, आमकां पयलेच सुरवातेक सांगलेलें की तांकां जेजू उणें मोडणेचे अणभवांत तांकां घोटाय येयली. ते भिरांतीन जियेताले, पूण आतां भियेनासतना रातचेच ते दुसऱ्यांशी 11 जाण भिरांतीन एकठांय येयलेले आसलेले तांचेशी वचोन तांकां धीर आनी आदार दिलो. ते तांकां सांगलेले वय जेजू पुनर्जीवन जाला आनी हे परी तांकां घोटाय आयली. जेजूच्या नांवान मागीर ते बरेपण करूंक लागले आनी हे परी तांकां ती घोटाय मेळ्ळी. जेजूच्या नांवांत रावन आपलें जिवीत देवाचे येवजणे प्रमाणे देवाचे खुशे प्रमाणे जिवोवच्या. ते परी आमी करया भयणीनो आनी भावनो. सगळीं जाणां जेजूच्या नांवांत रावया आनी ताच्या नांवांत रावली की बाकीचें सगळें थाऱ्यार पडटलें. आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोन येता. सुस्कारांतल्यान सुस्कार भायर सोडटना ताचे सगळें आमचे भितर आहा तितलीं चिंतनां, भावना, चाल, आठवणी, मनोभव सगळें ताच्या नांवान भायर काडया, ताचे दवरया आनी तो आमचे पासत मेलेलो आसा. हातूंतली आमकां सुटका दिवच्याक पातकांतली चड करून. तर हें पातक जें आमचें सगळें लिपलेलें आसा तें ताका दिवन तातूंतली आमी स्वतंत्र जावया. कित्याक तो रोखडोच तें सगळें काडटा आनी आमकां आपल्या बरेपणान भरून काडटा. हे परी ताचें जिवीत जें आमचें सगळें आसा तें अदीक उजवाडाक आमचे भितर येता आनी आमी ताच्या खेरीतपणांत जिवंक लागता. आमी पूर्ण न्हय, आमी ताचें सगळें पूर्णपण अणभवता कित्याक आमी फकत ताचे कुडीचे ल्हान ल्हान सांदे. जेजू, तुवें आमकां हो अणभव आयच्या दिसा दिलेलो आसाय. ह्या मिसांतल्यान अदीक तुजें सगळें एकवटोन तुका जाय पळय तसो तूं आमचो उपयोग कर. सायबीण माय भाशेन आमी आमचें जिवीत तुका समर्पितेल्या. हांव चाकोर जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरा प्रमाणे ह्या मनोभवान म्हजें जिवीत आयज तुजे गोठायन सादतलो. हें सगळें आतां घडोवन येवच्याक देवाक आमचें जिवीत समर्पुया हे भेटवणे वरवीं. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 45, C39, उंड्या आनी सोऱ्या बोली.
मोच्या भयणीनो आनी भावनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोडपू दितात देवा बापाक मानतात तसलीं जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवन मोगाच्या बापा, हे पास्ट परबे समयार पवित्र स्नानान नव्यान जल्मल्यांत तांचे पासत उपकारी काळजान हें बलिदान तुका समर्पिता. तें तूं दोळ्यान मानून घे आनी तुका विस्वाशी रावंक आम्हा सोमेस्तांक तुजो आदार दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काली आमी तुका वाखाणूंक फाव. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाजन आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली. तोच तो दुलोब निरोपराधी मेंढरो संवसाराचे पाप काडटा. तो आपूण मरून ताणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गींचे सोर दोलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित्र 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 दरबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार पडला तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पराचे नावे एका ताका सोय. उंच सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वचे आदीं जेजून उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्यान सासणीक करोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनच्या पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावाळताचो गूट परगोठुया. सुम्या जेजू तुझे मरण आमी समोरता, तुझे पुनर्जीवन आमी वळखता, तुज्या येण्याक आमी ओतरेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आम्हा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजूळ तुमकां पळोवंक फाव कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माय सांगाती, तिच्या पती भाग्यवंत जुजे,
घेवन दवरून दूत आनी सोर घालून तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपदीदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक. आमेन. जेजू जो आमचे सगळें जिवंत आसा ताका एकवटोन सगळी आमची मागणी तेसां आसा ती आतां काळजांत दवरया आनी ताच्या पवित्र आत्म्याच्या आसण्यान आतां जेजू सवें म्हणया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस काय आमकां दी, सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय. कित्याक रासवटी पदवी आनी महिमा तुजीच सासणाच्या आसा. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें च्यो दवरून दितांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा आशिल्ल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचे पाप काडटली आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तूं म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या हात सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. म्हजे जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळे वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोवमुलीक मासकत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटां. तुजे सोडशिलो कोडसरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 55 D15. जेजू म्हाका तुजी गरज. Jesus.
मागुया. देवान सर्वेस्परा आमचे बापा, आमची सोडवण समोरुंबून आमी तुका गोवा उंडो आनी दाका सोरो भेटयल्यांत आनी तुवें पोत्तून आमकां तींच देणी बदलून पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूची कूड आनी रगत दिल्याय. ह्या भोव अमोलीक देण्या घेण्या वरवीं ह्या जिविताच्या गरजांक तुजो आदार आमकां दी आनी सासणाच्या जिविताच्या संतोशाक आमकां सलोमती पावय. हें आमचे मागणें आयकून घे तुज्या पुता जेजूच्या नांवान. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळें आसूं तुमचे सगळे आसूं. आनी सर्वोदिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर. बरोबर हे मागणें म्हणया. भाग्यवन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सगळ्यांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरून मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन भरलो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिनवासता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें भाग्यवन फ्रांसीस कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सगळें बापाक वाखाणटा. आमेन. गीत घेवया. पेज नंबर 93 F16. मिसाची भेट सोंपली. मिसाची भेट आतां सोंपली, क्रिस्ताची शांती घाटून